आईचे जग कशें आसा की आतांचे जग जे आसा ते सगळे इट इज मोर नॉलेज ओरिएंटेड, म्हणजे जितले आम्ही शिक्षण घेता त्या शिक्षणाच्या आधाराचेर जग फुडें वता आणि नवे नवे जितले आम्ही तुम्ही शिक्षण घेतले त्याच्या आधाराचेर तुमकां शिकपाक मेळटलें. चंद्रयान वयर गेले ते कितल्या जाणी पळयले मग 7 वयर करा. थँक्यू. चंद्रयानांतल्यान जो मॉड्यूल भायर आयलो त्याचें नाव कितें? कितें? चंद्रयान जेन्ना लँड जालें, तुम्ही पळयलां न्ही चंद्रयान लँड जाला तें? चंद्रयान वता की सगळे जग आतां कोण आमी चंद्रार वचपाचो प्रयत्न करतात, आमी फुडें वचपाचो प्रयत्न करतात. एआय आयला. एआय, व्हॉट इज एआय? तुमचे पैकी मोबाईल कितले जाण वापरतात हात वयर करा. सायन्स बेस्ड आसा, सायन्साच्या आधाराचेर फुडें वता. तुम्ही प्रत्येक गजाल जी करता पळय तेका एविडन्स जाय पडटा. तुम्ही जे करता म्हणजे आता एखादो एक्सपेरिमेंट तुम्ही केलो तर त्या एक्सपेरिमेंटाचो कितें फायदो जाता सोसायटीक किंवा त्या एक्सपेरिमेंटाचो फायदो तुमकां कितें जाता हो तुमकां सांगचो पडटा आणि त्याच्या आधाराचेरच म्हणजे सगळे जग जे आसा ते फुडें वता. म्हणून बीइंग अ सायन्स स्टुडंट आम्ही जेन्ना पळयतात की आम्ही आयज चंद्रार वचपाचो यत्न करतात, आम्ही पळयतात की आम्ही सगळे जाण हेच्या फुडें नवे नवे एक्सपेरिमेंट्स करून फुडें वचपाचो प्रयत्न करतात. आयज एआय आयला म्हणजे व्हॉट इज बीइंग अ सायन्स स्टुडंट हांव तुमकां सगळ्यांक एक अपील करता की प्रत्येक गजाल जी आसा ते प्रत्येक गजाली कडेन एक चॅलेंज म्हणून सगळ्यांनी पळोवपाक जाय. आता पयलींचे दीस गेले की आमकां आता जे बुकान शिकयला तेच आमी शिकतले ना. तुम्ही मोबाईल यूज करता, मोबायलाचेर तुमकां भरपूर इन्फॉर्मेशन मेळटा. त्या ज्या माध्यमांतल्यान त्या मोबायलांतल्यान जे इन्फॉर्मेशन मेळटा त्याचें एक्झिक्युशन कशें करप, त्याचें इम्प्लिमेंटेशन कशें करप, एप्लिकेशन कशें करप, हे तुम्ही जर करपाक लागले जाल्यार तुमकां लक्षात येतलें की आपूण एक बऱ्या पद्धतीचो सायंटिस्ट जावपाक आपूण फुडें सरता. आयज तुम्ही पळयलां आसतलें की नवे नवे जेन्ना मुवीज येतात त्या मुवीजा भितर सुद्दां कांय इंग्लीश मुवीज आसात तेजे भितर सुद्दां पळयतात की आमी जेन्ना भितर वतात, दर्यान भितर वतात तेन्ना तातूंत नवे नवे एक्सपेरिमेंट्स करपाचो आयज प्रयत्न चालू जाल्लो आसा. आमकां म्हणजे तुमकां कांय दिसा पयलीं तुमकां खबर आसतलें 1-2 वर्सां पयलीं मलेशियान उदकाचें लेवल वाडत चल्ल्या आणि म्हणून मलेशियाच्या त्याचो एक एक्सपेरिमेंट म्हणून मलेशियाच्या कॅबिनेट जी आसा गव्हर्नमेंटाची त्या कॅबिनेटीन त्या दर्यान वचून त्यांनी आपली मिटींग केली, कॅबिनेट मिटींग. ही कित्या खातीर केली जाल्यार अवेअरनेस करपा खातीर. सो सायन्स हे जे आसा सायन्स इज अ पार्ट ऑफ अवर लायफ. सो सायन्स आमी जर म्हटलें की आमी टेक्स्ट बुका खातीर म्हणून शिकता, मार्क्स मेळोवपा खातीर म्हणून शिकता, इंजिनियर जावपा खातीर म्हणून शिकता, बट बिसायड्स दॅट हेच सायन्स जे आसा हे सायन्स इज पार्ट ऑफ अवर लायफ. आणि म्हणून या एक्झिबिशनाच्या माध्यमांतल्यान तुम्ही सगळ्यांनी तुमचो टॅलंट जो आसा तो दवरलेलोच आसा. आम्ही जेन्ना पळयतात की अशा पद्धतीचे एक एक्सपोजर तुमकां सगळ्यांक जेन्ना कॉलेज दिता, तुमचे हायर सेकंडरी दिता, तुमचे टिचर्स दिता, त्याचो उपयोग तुम्ही सगळ्यांनी बऱ्यांतलो बरो म्हणजे करून घेवपाक जाय. म्हाका विश्वास आसा की तुम्ही सगळ्यांनी तो केला आसतलो. So my name is Rishi. I am from Shantadurga Higher Secondary and I am from Vasco. So आता जे आसा आमचो एक व्हडलो सिक्युरिटीचे इशू आसा आमच्या वाड्यान. हांव एग्जाम्पल म्हाजो वाडो घेता. आतां पॉयंट A टू पॉयंट B आसा. एक वाडो आमचो 1 किलोमिटर लांब. ते आतां चोरी जातात, लायक पेट्रोल जाता. पुलिसाक सांगल्यार पुलीस कितें करता, एक रावंड मारता, अर्द्या वरान वयता. मागीर ते चोर परत येता, परत हें करता. सो ताका लागून एक प्रोजेक्ट केला. आतां कॅमेरा लावपाक गेल्यार खूब एक्सपेन्सीव जाता. एक काम्यान लायले जाल्यार खूब एक्सपेन्सीव जाता. सो हांवें एक प्रोजेक्ट केला. आतां पॉयंट A आसा, लायक एकूच वाट आसूंक जाय रस्त्याची, एकूच वचपाक येवपाक एकूच वाट आसा आमच्या. सो पॉयंट A हांवें एक कॅमेरा लायला जो पळयता कोण येता कोण वयता. आनी हो ड्रोन कितें करता, पॉयंट A टू पॉयंट B वयता. हाका सगळे ऑब्स्टिकल अवॉयडन्स आसा सगळ्या. कित्याक हांवें हितून ChatGPT 4 यूज केला. ताका आतां सगळे सेन्सर्स यूज केलेले आहा. आजून पसून इंटिग्रेट करूंक ना, बट फ्युचरान हांव करतलो. ते तुका कशें मेळ्ळें करपा खातीर? म्हाज्या डॅडीची बायक जी आसली बाबा, आमची भायरूच आसताली बायक घराच्या भायर. सो ती पेट्रोलाची चोरी जाताली. आमी कॅमेरा सुद्दां लायले तरी पूण ते चोर आसा तोंड धापून हें करताले, चोरी करताले. आतां ते सुद्दां आतां कोण चोर आसा रातचो तोंड धापून आसा, तो ड्रोन कितें करता, आतां तोंड धापलेलें बीन आसा, फेस रिकॉग्नायज बी जायना, तो ड्रोन ताका फॉलो करतलो आनी खंय ताका सुद्दां तो पळयतलो. आतां हांव गाडये कडेन वयता, हांव चोर समज आतां गाडये कडेन वयता, म्हाजो गाडयेचो नंबर प्लेट धरतलो तो. हांव खंय घरा कडेन न्हिदता, म्हाका फोटो काडून धाडटलो. तेन्ना आतां तो वॉचमॅन आसा जाल्यार कोण तरी पुलीस आसा तो येवन पळोवंक शकता तेका. सो हे कंपोनंट्स आतां यूज केलेले. हो PIG मोटर, ब्रशलेस मोटर. हो नॉर्मल मोटराक डिफरंट आसता, 4 आसता. ही लायपो बॅटरी, ही
मातशी हेवी ड्युटी टायप बॅटरी आसता ही एक बॅटरी 1.5 वॉर्तकच चलता आनी 2 बॅटरी घातला 3 वरां चलपा लागून मागीर तो ऑटोमॅटीक येवन चार्ज जाता मागीर ताका फ्लायट कंट्रोलर म्हणून आसता तो सगळें सांबाळटा हो सर मागीर तांबडो कलरचो आसा लायक तो ब्रेन तो ताका उडपाक हें दिता पावर दिता फ्लायट कंट्रोलर हो ताका कंट्रोल करता ताका एसिस्ट करता बाबा फुडें कितें ऑब्जेक्ट आसा ते आसा तो एसिस्ट करता ताका आनी हे जे सेन्सर वयता ते फुडें इंटिग्रेट करतलो हांव डॉक्टर अजय यादव एक्स स्टुडंट ऑफ शांतादुर्गा हायर सेकंडरी स्कूल एंड एक्स स्टुडंट ऑफ पारोल युनिवर्सिटी and today I am also the PRO for Parol University. We have come together, Parol University and Shantadurga Higher Secondary School have come together to organize this science exhibition and competition for the students of 11th and 12th for Manugoa Taluka. More than 25 schools have participated, colleges have participated for this event, and we have expected crowd. What we have here today is more than 400 students who are going to come and witness this program. What is the motto behind this? What is the motto behind this exhibition? The main motto behind organizing such a program is to identifying the young talents amongst our local schools, amongst our local area. It is an opportunity. It is an attempt to give them opportunity to come and represent themselves at a mega scale like this. So Parol University is focused, and Parol University is determined to give opportunities to the people and students of Goa. शांतादुर्गा हायर सेकंडरी स्कूल सांकवाळ आणि विथ द हेल्प ऑफ द पारोल युनिवर्सिटी आणि हांगासर स्टुडंट्सां खातीर फर्स्ट टायम तेणी एक्झिबिशन अशें करून हाडिल्लें आसा सायन्स एक्झिबिशन आणि आमी पळयतात की हेका खूब व्हडलो सपोर्ट कारण खूब व्हडलो पार्टिसिपेशन स्टुडंट्सांचें हांगा जालां वास्कोतले सगळे हायर सेकंडरीतले स्टुडंट जे आसात ते हातून पार्टिसिपेट जाल्ले आसात आनी तांणी वेगवेगळे एक्सपेरिमेंट्स दाखयल्यात आनी दे आर रियली अमेझींग म्हणजे कोणी जे केल्ले आसा ते गार्बेज कलेक्शनाचे आसात कोणी AIचे केलात कोणी ड्रोनाचे केल्ले आसात अशे वेगवेगळे तरेचे एक्सपेरिमेंट्स केले तो भुरग्यांचो सायंटिफीक टेम्परामेंट जो आसा तो आमकां हातूंतल्यान पळोवपाक मेळटा एक बरो इनिशिएटीव शांतादुर्गा हायर सेकंडरी स्कुलान घेतिल्लो आसा हेच्या मॅनेजमेंटान घेतिल्लो आसा हांव तांकां परबी भेटयता आनी हातूंतल्यानूच खरें म्हणजे भुरग्यां भितर टेम्परामेंट सायंटिफीक टेम्परामेंट जो आसा तो वाडपाक उपयोग जातलो सो तेंच्यांनी मेळून एक स्टुडंट्सांनी मेळून जो एक इनिशिएटीव घेतला तो खरेंच एप्रिशिएट करपाक आसा हांव ह्या निमतान तांकां कॉन्ग्रेट करता Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.